Welcome to Garden of Glory. In Philippians chapter 2 verse 19 to 30, Paul speaks about two men who faithfully serve the church. Their lives remind us that true greatness is found in humble service and care for others in Christ's name. फिलिपकारांक पत्र 2 वळी 19 ते 30. तिमोथाचें आनी एपाफ्रोदिताचें काम. तिमोथाक बेगीन तुमचेशी धाडूंक जातलो म्हूण हांव सोमया जेजूचेर पातयेतां. हे भाशेन तुमची खबर घेवन म्हजें मन समाधान जातलें. म्हज्याच काळजा मनाचो आनी तुमची खोऱ्या मनान काळजी घेवपी दुसरो कोण म्हजे लागीं ना. हेरां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताचें पडूंक ना. ते आपापलेंच पळयोवन आसात. पूण तिमोथ कसो चल्ला तो तुमी तर देखला. एक पूत आपल्या बापायच्या वांगडा काम करता तशें ताणें म्हजे बराबर शुभ वर्तमानाचें काम केलां. म्हजें कितें जातलें तें म्हाका गमल्या उपरांत ताका बेगीनच तुमचेशी धाडूंक जातलें म्हूण रावतां. आनी हांवूच रोखडो तुमचेशी पावतलो म्हूण म्हाका सोमयाचेर विस्वास आसा. आमच्या भावा एपाफ्रोदिताक तुमचेशी धाडची गरज आसा म्हूण म्हाका दिसलां. म्हज्या वावरांत आनी म्हज्या झुजांत म्हजो वांगडी जावंक पावलो. तुमी ताका पाठयल्लो म्हणून हांगा येवन ताणें म्हाका आदार दिलो. तो तुमकां सगळ्यांक पळोवंक आशेतालो आनी आपूण पिडेस्त जाला म्हूण तुमकां खबर पावली देखून ताका खोंत जाली. खरेंच तो एकदम बरो नासलो आनी मरूंक पावलोलो, पूण देवान ताची दया केली. ताचीच न्हय पूण म्हजीय. ताणी दया केली आनी म्हजेर दुखांचेर दूख पडनाशें केलें. देखून जाता तितले बेगीन ताका तुमचेशी धाडूंक अदिकूच हांव आवडेतां. कित्याक ताका पळयोवन तुमी नव्यान खुशाल जातल्यात आनी म्हजे खोंतींत म्हाकाय उजवण मेळटली. म्हणटच सोमया सोबे सगळे खुशालकायेन ताका घेयात. ताचे असल्या सगळ्या मनशांक मान दियात. तुमच्यान म्हाका दिवंक जायनासलो तो आदार दिवंक ताणें आपलोच जीव संकटांत घालो आनी असो क्रिस्ताच्या कामा खातीर तो मरूंक पावलोलो. Paul honors Timothy as someone who sincerely cares for the well-being of others, putting Christ's interests above his own. Through their example, we learn that following Jesus means giving ourselves for the sake of others, serving quietly, faithfully, and with joy. Such lives bring encouragement to the body of Christ and glory to God. Let us pray. Lord Jesus, thank you for the example of Timothy and Epaphroditus, who served you with love and courage. Teach us to put the needs of others before our own, to serve with humility and gladness, and to bring strength and hope to those around us. May our lives be living testimonies of your grace. In your name we pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.